एंडींग प्रोसेस तो केन्नाच सोंपूंक शकना. कितके म्हणजे 300 वयलो सुद्दां आमी डेव्हलपमेंट केलो अशें म्हटलें जर जायत जाल्यार तरी आसतना त्याची उचल 300 वयलो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसता. सो आमच्या मतदारसंघात हांव आनी म्हजे बरोबरचे जवळ जवळ 100, 150, 200 कार्यकर्ते, पंचायत मेंबर, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर्स हे सगळे डेव्हलपमेंटाचें काम करीत येयल्ले आसात. आनी म्हणून तर आमी आज म्हणू शकतात की 7300 आमची घरां आसा पळय न्ही तांकां बेजीक एम्युनिटीज ह्यो सगळ्यो पाविल्ले आसात. आता मुखाल्लो टप्पो कसो आसा की तांकां बरी क्वॉलिटी पावर सप्लाय म्हण, बरी क्वॉलिटी रेग्युलर वॉटर सप्लाय, गुड रोड्स, क्लीन रोड्स. मुखाल्ल्या 6 म्हयन्या भितर पळयतले की शिरोडेचे रोड्स आर द बेस्ट रोड्स अँड क्लीन रोड्स इन द होल ऑफ गोवा. एक म्हटल्यार एज्युकेशन एज एन इकॉनॉमी आनी एग्रीकल्चर एज एन इकॉनॉमी, ट्युरिजम एज एन इकॉनॉमी, ह्या 3 इकॉनॉमी मार्फत आमच्या लोकांचो आर्थीक स्तर जो आसा पळय न्ही तो वयर सरपाक जाय. आणि तो सरपा संबंधी आमचे एक एक्शन प्लॅन आणि एक मास्टर प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो तयार जाता. ऑफकोर्स म्हज्या मनात तो कन्सेप्ट आसा कितें कशें करपाचें कितें करप. उदाहरणाक एक सहज अशें म्हणटा जून आनी जुलय म्हयन्यांत आमी 5000 कलमां लायतले म्हणजे लायतले. बहुजन समाजाचे कार्यकर्ते आसूं किंवा बहुजन समाजांतल्यान वयर सरणारे खंयचे एक लिडर आसूं हांकां मोगो पक्षाचे लिडर जे आसात हे खंय तरी चिंतितात कार्य करपाक जावं जनते कडेन वचून जर आमी एक खरोखर जनतेचे कधी अडचणी सोडोवपाक जर आमच्या मनान जर आसत जाल्यार तें करपाक दिना. बऱ्याच वेळा आमी आमची कैफियत आसा ती मोगो पक्षाच्या नेत्यां कडेन मांडलेली पण तें आयकूंक केन्नाच तयार जालें नाशिल्लें. म्हणून खंय तरी एक आमचो म्हाज्या मनान दिसलें की समविचारी पक्ष आशिल्लो भाजपा हातूंत हांवें प्रवेश केला